प्रुडंटाच्या प्रायम बुलेटिनात तुमकां येवकार पळोवया मुखेल खबरो। सर्वोच्च न्यायालयाची सगळी प्रक्रिया जाता म्हणसर वतली 2 वर्सां। लोकसभा वेंचणूक मेरेन तरी मिनाचो उद्देग परत सुरू जावपाची चिन्हां नात, खासा गोपांतल्यान म्हायती। अनिल होबळे जिंकला भंडारी समाजाची वेंचणूक। अनंत शिरोडकार, रामदास नाईक उपाध्यक्ष, उपेंद्र गांवकार सचिव, अनिल होबळो अध्यक्ष। पाव 3 रुपया मात आदल्या सरकारान काडिल्ल्यो येवजण्यो लागू करच्यो अशी बेकरीवाल्यांची सरकाराकडे मागणी। सोमारा राती मुख्यमंत्र्यांची तांचेकडे बसका। दाबोळी विमानतळाचे विस्तारीकरणाचे काम मार्च 2013 मेरेन जातले पुराय। विमानतळ साधन सुविधा वाडोवपाचेर प्राधिकरणाचो भर। आणि नॅशनल ॲक्वेटिक चॅम्पियनशिपीत जिनेव्हिव डिकॉस्टाची बरी कामगिरी, जिखले 1 रुपया आणि कांशा पदक। खबर विस्तारान सर्वोच्च न्यायालयाची सगळी प्रक्रिया पुराय जावंक गोंयांत मायनिंग सुरू जावपाक सुमार 2 वर्सां तरी लागतली अशी माहिती खासा गोपांतल्यान मेळ्ळ्या। उद्देग तशेंच सरकारी पावंड्यावेल्यान मेळटा त्या म्हायती वेल्यान फुडली लोकसभा वेंचणूक जाता मेरेन तरी कांयच जावचें ना अशें सगळें धरून चल्ल्यात। दुसरे वटेन खणी सुरू जावचें म्हणून राजकारण्यांचेर लोकांचो दबाव वाडपाक लागला। गोपांतल्यान सध्या जी म्हायती मेळटा ती स्पश्ट आसा। मिनाचो उद्देग सुमार 2 वर्सां तरी बंद उरतलो असो अदमास आसा। फुडली लोकसभा वेंचणूक जाय मेरेन तरी उद्देग परत सुरू जातलो अशें दिसना अशें मायनिंगांतल्या खासा गोपांतल्यान समजता। सुत्रां म्हणटात सगळी प्रक्रिया पुराय जावपाक 2 वर्सां तरी लागतली। आतां हाका राजकी जापय आसूंक शकना। सर्वोच्च न्यायालयान सगळें प्रकरण स्वताच्या हातान घेतला। CCEचो रिपोर्ट, राज्य आनी केंद्र सरकाराचो रिप्लाय एके म्हयन्यान जावपाक शकता, मात ताचे उपरांतची प्रक्रिया जाता म्हणसर 2 वर्सांचो वेळ लागूंक शकता। सर्वोच्च न्यायालय हाचे उपरांत निर्णय घेतना शाह आयोग, खांडेपारकर कमिटी आनी CCE हांचे तिगांचे अहवाल पळोवन निर्णय घेतले। ताचे उपरांत हे उद्देगांतले गैरप्रकारांक आळो बसतलो। लोकां खातीर हातूंत स्पश्ट संदेश आसा। लोकांक आपले जगपाची पर्यायी वेवस्था करची पडटली। उद्देग बेगीन सुरू जायत अशें इंडस्ट्रींतल्या मनशांकय दिसना। मिना उद्देगाचेर निबून रावपाची परिस्थिती आतां उरिल्ली ना। प्रुडंटान गोवा मिनरल ऑफ एक्सपोर्टर्स असोसिएशना कडेन संपर्क साधलो। ताचे अध्यक्ष शिवानंद साळगांवकारान सांगले ते अशें, सध्या केस कोर्टान आसा, अशे वेळार प्रतिक्रिया दिवप समान न्हय। आतां आमी कितेंय उलयले तरी ते कोर्टाचो अपमान केल्ले भशेन जातले। दुसरे वटेन मिना खणी परत सुरू जावचे म्हूण राजकारण्यांचेरय दबाव येवपाक लागला। कायदेशीर खणी जाता तितले बेगीन सुरू जावच्यो अशें दक्षिण गोंयचे खासदार फ्रांसीस सार्दिनान मागला। And he will take our approach to the government at the state of being a small state, and most of the people, 40%, more than 40% people of the population are directly, indirectly dependent upon the mining. So our first instant that legal mining has to be started, and the port has to be operated. So there should not be starvation, there should not be problems should be affected on local people. So that's why for our economy not to be in doldrums, the mining, legal mining has to start as early as possible. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मीडिया। अनिल होबळे निमणेंत भंडारी समाजाची वेंचणूक जिखलो, तो अध्यक्ष जाला। अनंत शिरोडकार, रामदास नाईक उपाध्यक्ष जाल्यात, जाल्यार उपेंद्र गांवकार सचिव म्हणून वेंचून आयला। फाटल्या दिसांनी वाद जाले उपरांत कडक सुरक्षा वेवस्था दवरून ही वेंचणूक फोंड्या जाली। गोमंतक मराठी समाजाची नवी समिती अशी अध्यक्ष अनिल होबळो, उपाध्यक्ष रामदास नाईक, अनंत शिरोडकार, सचिव उपेंद्र गांवकार, उपसचिव अमृत आगरवाडेकार, भांडारी जोगुसो नायक, जोड भांडारी शिवदास माडकार।
3 वर्सां टर्मा खातीर इलेक्शन सुरू जाल्लें आसा. 1 जुलयाक आमकां आम सभेन आमचेर एक जबाबदारी दिली ती इलेक्शन करून घेवपा खातीर आनी त्या प्रमाणे आयचें हें इलेक्शन जें आज सुरू जाल्लें आसा आनी तें वेवस्थीत शांतपणेन कसलोच गोंधळ नासतना आज 4 पर्यंत वोटर्स जे आसा मतदान करपी ते येवन आपापलो वोट हांगासर दान करतले आनी आपल्या योग्य उमेदवाराक ते निवडून काडटले फुडल्या 3 वर्सां खातीर. टोटल मेंबर्स आमकां 15 काडपाचे आसात निवडून. तातूंतले 2 बिनविरोध निवडून आयिल्ले आसा ऑलरेडी. बिनविरोध जे आयिल्ले आसात ते एक ट्रेजरर पोस्टा खातीर बाब जोगुसो नायक. पुलीस पुलीस प्रायवेट सेक्युरिटी न्ही सगळें वेवस्थीत जावचें हांगा कसली गडबड गोंधळ जावं नये आनी सगळ्यांक वेवस्थीत लायनीन रांकेन शांततायेन करपाक मेळचें म्हणून तांकां आमी रिक्वेस्ट केल्लें आसा. धा ऑक्टोबरा सावन पाव 3 रुपया जातलो. आतां मेळटा तोच पाव 3 रुपयांनी मेळटलो. बेकरीवाल्यांक आदार करपाची तयारी सरकारान दाखयल्ल्यान पावाच्या दरान फक्त 50 पैशांची वाड जातली. दुसरे वटेन सरकार बेकरीवाल्यां खातीर 3 तरेच्यो येवजण्यो आनी पिठाचेर सबसिडी दिवपाची आसा. सोमारा राती 10:30 वरांचेर बेकरीवाल्यांची हे खातीर खासा बसका मुख्यमंत्र्या कडेन जातली. शेवटाक 4 रुपया जावपा आशिल्लो पाव 3चेर रावला. 10 तारखेसावन पावाचो दर 3 रुपया जातलो. 1.5 रुपया वाडपा आशिल्लो पाव आतां 50 पैशेच वाडटलो. पावाचें वजन 40 ते 50 ग्राम आसतलें. पावाचो दर कमी दवरतना सरकारान बेकरीवाल्यांक अर्थीक मजत करपाचें थारायलां. त्या खातीर बेकरीवाल्यांनी अर्थीक मजत कशी आसची ताचो प्लॅन तयार केला. असो आसा प्लॅन. अ गटान बेकरेचे दिसाचे पाव उत्पादन 50 किलो, 90 किलो पिठाच्या साकाचेर 600 रुपयाची सूट. ब गटान बेकरेचे दिसाचे पाव उत्पादन 100 किलो आनी वयर, 90 किलो पिठाच्या साकाचेर 500 रुपयाची सूट. क गटान बेकरेचे दिसाचे पाव उत्पादन 150 किलो आनी वयर, 90 किलो पिठाच्या साकाचेर 400 रुपयाची सूट. दुसरे वटेन बेकरीवाल्यांक आनीक आदार दिवपाक सरकारान तांचे खातीर येवजण चालीक लावपाचें थारायलां. सुत्रां कडल्यान मेळ्ळा ते म्हायती प्रमाण फाटल्या सरकारान करून दवरिल्ल्यो येवजण्यो ज्यो चालीक लावंक नाशिल्ल्यो त्योच येवजण्यो चालीक लावपाची विनवणी बेकरीवाल्यांनी पर्रीकाराक केल्या. बेकरेचो दर्जो वाडोवपाक 50% सबसिडी, इलेक्ट्रॉनिक ओव्हन घेवपाक सवलत. ही येवजण उद्देगीक खात्यांतल्यान गोंय हँडीक्राफ्ट आनी रुरल अँड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक ट्रान्स्फर केल्या. उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयान एक गुदाव. तो सगळो बेकरीवाल्यांक खातीर आसतलो. बेकरेन लागपी आयदनां आनी हेर गजाली घेवपाक 50% सबसिडी. हे सगळ्या येवजण्यांचेर उलोवणी करपाक मुख्यमंत्र्यान सोमारा रातचे 10:30 वरांचेर बेकरीवाल्या वांगडा बसका आपयल्या. पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकर. आता घेऊया एक विसव.